दिव्यवाणी 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 सर्पदेदारा ससनाच्या देवा तुका जावं होगळाप, तुका जावं दी स्तुती, तुका जावं दी आराधन. तुजेर आमचो विश्वास दवरून तुका आमी स्तुती करता. तूं आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार म्हूण सगळ्या काळजां वळखता आनी तुजीं उतरां आयकता, ती नियाळ करता आनी तुजे मंदामेंत तुजे उपादेस पाळटा. तुज्या सक्तेन, तुज्या कृपेन आमकां आंबर आनी सोमेस्तांक तुज्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन तुजें हें देवाचें उतार आयकतल्या हर एका भावा भयणींक तांचेर बेसांव घाल. तांच्या काळजांत आतां कितें ती आशा ती तांकां पूर्ण कर, तांकां बेसांवांनी भर. कोणाचे जिणेन खोलो शिराप आसा जाल्यार तुज्या महिमेवंत पदवेच्या त्या शब्दाच्या उजवाडान तो शिरापाचो काळोख काडून तांकां सुटका दी म्हूण मागता. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाचें न्हू फादर युजीन रेबेल्लो ब्रह्मावार आशिल्ले ते आनी थंय एकलो परगांवांतावन आयिल्लो व्यक्ती पयस थावन आयला. तो परगांवतावन आयिल्लो, तेजे घरचे पयस थंय थावन आयिल्लो तो पाद्राबा मेळोवंक आनी तो रोडलो, तो मस्त रोडलो. एक ना जाल्यार एक सलवणी, एक ना ते कश्ट पिडा म्हज्या कुटुंबाच्यांक. कितेंय केल्यार हांव बरोच जायना फादर, काल हें करचें म्हूण कळना. देखून ह्या म्हज्या नश्टांतावन, ह्या सलवणेंतावन, ह्या पिडेंतावन, ह्या कामा कडेन जावच्या इराऱ्यातावन म्हाका भाजी सुटका दिया फादर म्हणून. तक्षण फादराबान उठोवन वांजेल ताच्या बुजाचेर दवरलो आनी म्हळें, भावा तुका तुज्या बापायचो शिराप म्हणी आगी, ह्या आवयचो शिराप म्हणी आसा गे म्हूण विचारलें. तक्षण वय तूं बरकास जायनाय म्हणून म्हज्या बाबान म्हाका शिराप केलो, म्हज्या बापायन म्हाका शिराप केलो म्हणालो. पाद्राबान ताका आपोवन येयलें आनी ताच्या सांगत हांव गेलो. फादर युजीन रेबेल्लो नांवाडीक एक्सॉर्सिस्ट खंयच्या तरेची मेल्लीं आनी खंयच्या तरें वायट सकत देंवचार आहा जाल्यार तो सुटयतालो. फादर युजीन रेबेल्लो ताच्या मागण्यांत आनी प्राजिताच्या जिणे मुखांत देवान ताका व्हरतें बेसांव दिल्लें आनी तो मस्त जोनांक तो ह्या गोठ्या सैतानाच्या तावन त्या उपाद्रा तावन सैतानाच्या तावन शिरापा तावन तो सुडयतालो, बचावी जोडून दितालो. देखून ताका काडून त्या बापायच्या पोंडा लागीं गेलो आनी थंय वचून ताणें एक मागणें शिकयलें आनी बापायचें बोक्सांनी मागलें आनी तक्षणान ताणें सदांय ताच्या बापायच्या पोंडा लागीं येतालो आनी येवन रडतालो, बाबा म्हाका बक्षी, बाबा म्हाका बक्षी, हांवें केल्ली चूक जाली, तुका दुखयली चूक जाली, खंयच्या रितीन चूक हांवें तुका दुखयलां जाल्यार म्हाका बक्षी म्हूण ताच्या पोंडा लागीं वचून तो रडतालो. आनी फादराबान थंय ताका मागणें शिकयलें, बाबा म्हाका बक्षी म्हणलें, एक मागणें शिकयलें आनी तें मागणें म्हणल्या उपरांत ताच्या मागीर तो मनीस बरो जालो. देखून शिराप लागता गी मोगाचें न्हू. मस्त जण विचारतात, कोणी शिराप, कोणें आमकां शिराप केलो, तूं बरकास जायनाय, तूं आनी मुखार पिड्यान पडटलोय, तुजो पांय मोडून येतलो, तूं कुड्डो जातलोय म्हूण सांगलें म्हूण चिंत्या. हलो खोलो शिराप आमकां घालो म्हणया तो लागता गी म्हूण विचारतात. जायते विचारतात ही पिडा केली कोणाच्यो शिरापा गी म्हूण. पळया मोगाच्यान एकलो तरणाटो आयलो, हर एक दीस तो कामाक येताना एका जाग्याला घेताना एक दीस येताना ताका एक निळसो टायपाचो मूस येवन दोळ्यां मारलो, दोळो सुजलो आनी थंय कामा काडटा तो हॉस्पिटलाक गेलो, हॉस्पिटलांत एडमीट जालो, ताका ट्रिटमेंट जालें, दोळो बरो जालो आयलो. ताचे मागीर ग्लास घालून वसाचें म्हूण सांगलें, तो एक काळो ग्लास घाल, सन ग्लास घालून येतालो तो. आनी ताच्या थोड्या तेंपा उपरांत एक दीस ताका कितें उडासोन हांव ग्लास बोल्सांत आलो, त्याच वाटेर तितल्या ते काल 2 किलोमिटराची वाट ती, ताच्या मागीर मारूंक मेळटा ते गुंच्या कडेन. ते येताना परतून त्याच दोळ्याक परतून मारलो, परतून दोळो सुद्दां परतून एडमीट जालो. मूस सुद्दां ताणें सोमा पळयला, मूस मारलो. मागीर ताणें ग्लास काडून जातलो येतालो, थोड्या तेंपा उपरांत आनी एका दोळ्याक त्याच जाग्यार तो विचारता, खोलो शिराप म्हणी आसा गे म्हाका, वो मूस कित्या दोळ्यांक येवन मारता गे म्हणून हांगा आयिल्लो तो. आतां ताका एक मागणें दिलां आमी, सुटके हांगा ताका डेलिव्हरन्स केलें, ताका मागणें म्हळें आनी ताका एक मागणें दिलां. ताच्या मागीर एक 3-4 म्हयने जाले आतां येवंक वतना. खलें जाल्यार ये म्हूण सांगलां, आस्पत्रेच्या पयलीं हांगा ये म्हणून मागण्यांत सोमा जाता गे पळया म्हणून. देखून म्हज्या हातांत पयशे उरनात म्हूण सांगतात, खोलो कोणाचो म्हूण शिराप म्हणी आसा गे फादर, इतलें आमी काम करता, इतल्या कुटुंबांत एका नंतर एक कश्ट, हातांत हे 5 पयशे उरनात, कशें जियोवचें म्हूण सांगतात. देखून इतले गोळटाव आनी इतले म्हयनो जाताना म्हज्या हातांत कांय ना, हात खाली.
कोणी पुणी शिराप घाला कोणें पुणी आमकां शिराप घाला गे म्हणून फादर म्हाका हांवें आनी म्हज्या फियांसी म्हळ्यार म्हज्या मोखेलें काजार जावचें चेडूं दोगांनी हांवें ताका सांगलें तूं एप्लाय कर म्हणून हांव ऑस्ट्रेलिया शिकून जाल्या उपरांत म्हाका कळलें अशें एक प्रोजेक्ट कर म्हणून आनी एका गांवां धाडलें आनी एका गांवां जावन प्रोजेक्ट केल्या मागीर कोरोना येयलें कोरोना येताना ती म्हजी विजा मुक्त जाली हांव गांवाक येचें पडलें म्हाका त्या टायमार ती वचोंक जावना फ्लायटान वतली ऑस्ट्रेलिया वचोंक जावना मागीर आयल्या उपरांत हांवें तांकां मस्तू एपील केलें आतां जायना आतां म्हाका विजात येनात कितें तें घाल्यार तांचे रिप्लाय सोमा येवंकूच येना हें उणें तें उणें हांव थंयच शिकलो थंयच PhD केली हांव थंयचेर रडटा म्हजे व्हंकलेन आमी दोगांयनी एप्लाय केली ताका आज एप्लाय केलें दुसऱ्या दिसा ताका परमिशन मेळ्ळें तें गेलां आनी म्हाका ना हांव PhD इंजिनियरिंगांत म्हूण सांगून तो भुरगो रडता कोलो म्हणी शिरापणी आसा गे म्हणून देखून विजा मेळना म्हणून तशें म्हाका क्रॉनीक ही पिडा आसा क्रॉनीक सिकनेस आसा म्हणून क्रॉनीक सिकनेस आसा कितल्या तेंपात हांव ही पिडा खातीर आसा ती एक सुकल्यार एक तराची पिडा येता म्हणून मागीर म्हाका काम प्रमोशन म्हाका मेळटा बरीच आसा प्रमोशन तें प्रमोशन सुकलें आतांतलें सुकलें आज मेळटा फाल्यां येता म्हणून पळयता म्हणटा दुसऱ्यान मेळ्ळें म्हाका ना हें कितें अशें जाता कोणाचो शिरापा गे म्हणून बायक एक्सिडेंट जालें एका तरणाट्याक आनी ताचो पांय कुठीन मार जालो पांयाक एक म्हयनो गे कोण चिल्लार म्हयने खांडयले तो बरो जावंक मागीर तो बरो जावन आवयक एक अर्जंट वचूंक आसलें सेऱ्यांक फंक्शनाक दोगांय येताना त्याच जाग्यार आवयक तो पडलो ताका तितलो मार जावन आवय कठीण मार ती आस्पत्रेंत बिरमोत देखून ती म्हणटात बायक स्कीड जाली यानेमार ह्याच जाग्यार मम्मीच्या पांयाक यानमनीचो मार जाला कळलें रगळे आमकां अर्थ जायना कोलो म्हणी शिरापा गे म्हणून कळना आमकां शिरापा गे म्हण विचारूंक आयल्यात आमच्या फुटपांत दोशी एका फाटल्यान एक दोशी जात येतात गायरांक तोठांत ती खीड आनी परत दोशी जात येतात आमकां समाधान म्हणल्यानच ना मलगड्यांचो शिरापणी आसा गे संततेचो शिरापा गे मलगड्यांचो शिरापा गे म्हण जातात जायतीं कश्ट जातात शिरापात म्हणल्यार बरी जायतीं कश्ट जातात मुगो शिरापात म्हणल्यार बरी तांकां सुडका आसा गे जेजून आमकां साल्वासां वाडलां ताच्या आशिर्वादां आमी एन्जॉय करच्या बदलाक ह्या शिरापांत कश्ट सोंसता हें कशें गे म्हूण थोडीं विचारतात जेजून आमकां साल्वासां वाडलां न्ही ताच्या बेसांवांनी आमकां आशिर्वादांनी आमी एन्जॉय करचें न्ही पूण आमी ह्या त्या शिरापा वरवीं ह्या नमनेर कश्ट जाता हें कशें गे म्हूण विचारतात देखून मोगाच्यानो बायबलांत आशिर्वादां ब्लेसींग 600 टायम्स 600 पटी ब्लेसींग आसा आशिर्वादीत म्हणून आसा आनी शिरापी आसा शिरापलें आसा शिरापाच्या विशयान ती आसा 300 पटी बायबलांत सोमार दे ब्लेसींग 600 पटी हें 300 पटी 300 पटी शिरापा विशयांत आसा देखून थोडीं विचारतात आमच्या मालगड्यांचो पणी शिराप आमचेर पडला गे आमचेर बेतला गे म्हणून संततेक तो पाशार जाला गे जनरेशनल कर्स असो म्हणटात तो काडूंक जाता गे एक जाण आमच्या हांग शिराप आसा जाल्यार चेडवा सैरीक्त मेळना चेरक्याक सैरीक मेळना वो शिराप काडूंक जाता गे हें म्हणून देखून ही सवालां मुगो सर्वे सामान्य आमच्या चड थोड्यांच्या मात्र चड जाणांच्या मतींत येतात ही सवालां शिराप आसा गे तो काडूंक जाता गे जनरेशनल कर्स जाता गे संततींतल्यान पडला गे म्हणून देखून तरावाळ विविध तरांची आशिर्वादां बायबलांत आसात विविध तरांची आशिर्वादां नमनेवार आशिर्वादां आसात आनी तशेंच तरावाळ शिरापी आसात द्वितीनियम 18 श्लोक 14 पळयल्यार आमी आशिर्वादांचे शिवोर आनी द्वितीनियम 18 अध्याय 16 उपरांतले श्लोक पळयल्यार नाना तरांचे शिराप आसात देखून एक 7 आशिर्वादां पळया आनी 7 शिरापी कसले म्हणून बायबलांतले पळया एक पयलो आशिर्वाद जावन आसा एक्झॉल्टेशन तुका हांव उंच बारता म्हळ्यार तुका मान गौरव मेळटा खंय तुका वयर तूं खंय गेल्यार तुका वयर दवरतात तुका एक्झॉल्टेशन करता तुका अनुकूल जाता तूं ददोशी जाताय तुका मान गौरव हरये कडेन तुका आसा मेळटा हे आशिर्वाद देवाच्या बेसांवान तुका जाता तशेंच शिराप पळया शिराप हांगा आशिर्वाद ते ह्युमिलिएशन म्हळ्यार अपमान गौरव ना मर्याद तुका दिनात तुजी मर्याद चलच्या एक परिस्थिती वता त्या परिस्थितीन तुजी मर्याद गौरव उणें जाता
तुका मेंटल ब्रेक डावन जाता. मेंटल म्हळ्यार तुका मतीन कांय करूंक जायना, उरबाना, मेंटल ब्रेक जावन जाता, मत जड जाता. मागीर बोगणांचें इमोशनल ब्रेक डावन. इमोशन म्हळ्यार कठीण राग येता तुका, नाजाल्यार कठीण बेजाराय, कठीण डिप्रेशनाक येताय तूं. आनी तेचें जस्ट एक्झॉल्टेनेचें उंच उबारचें की हें तुका पोंदा घालचें, ह्युमिलिएशन, अपमान जाता. दुसरें बेसांव घालें म्हळ्यार दुसरें बेसांव संतानोत्पत्ती म्हळ्यार रिप्रोडक्शन म्हळ्यार तुजें जिवीत फळादीक जाता, ददोशी जाता. हर एका तरान तुका फळादीक, नाना तरांचें भलायकेन तूं बरो आसताय आनी पयशान सुरू केल्यार तुका दुडू आनी बरो आता लागता, बरें काम बिजनस आता लागता, काम आता लागता, शिकपाक मुखार येताय आनी तूं विजा आनी परत तुका मेळटा, प्रमोशन मेळटा. तशें तें बरें फळादीक जाता जिणी. आनी हांगा तें संतानोत्पत्ती रिप्रोडक्टिवनेस म्हणटा आमी इंग्लिशान, रिप्रोडक्टिवनेस. हांगा बॅरननेस म्हळ्यार गोड्डू, फळ ना, हातीन घेतिल्लें काम जायना. विजाक एप्लाय कर राखोर कोण पुरो जालें, प्रमोशनाक राखोन पुरो जालें, विजा खातीर दिल्लो पयशे तो भितर घालून तो दवलो कितले 10-12 लाख विजा दिता म्हणून. आतां ना तो चरको येवन रडटा, हांगा हांवें खंय नांगरचें रीण काडलां म्हणून. हर एक तरान सलवणी, ते हर एक तरान तुका दादोसकाय, हर एक तरान फळादीक. हांगा हर एक तरान तुका फळ ना, कालें केल्यार आतां लागना. देखून तिसरें बेसांव घालें म्हळ्यार तिसरें बेसांव हेल्थ भलायकी. तुका केदोळे भलायकी, केदोळे सुडसुडाय, केदोळे संतोश, केदोळे उर्बा, कितलें काम कर की त्राण बोळ आनी प्रासा. शिराप पळया, शिराप सिकनेस पिडा, नाना तरांची पिडा, खयली क्रोनीक पिडा. क्रोनीक म्हळ्यार पयलें थावन आसा वसूंक तो वचना, पिडा वसूंक ना. आतां क्रॉनीक म्हणटा आमी, क्रॉनीक सिकनेस म्हणटा. रिपीटेड क्रॉनीक सिकनेस, गुणूच जायना. भुरग्यांक शेळू नाक बंद जावचें कितल्या तेंपा तावन तेचेर काय उलोवंक जायना. काल एकल्या भुरग्याक हाडलां कितल्या तेंपा तावन, आनी एका भुरग्याक कोरोज आंगार, आनी एका भुरग्याक फेंकाट दुखचें कितल्या तेंपा तावन, कितल्या जाणांची वोकाल जाली, आनी एकल्याक गुमटी दूख, नाना तरांचें, आनी एकल्याक पोटान दूख, चरको कालें केल्यार वोंकोन जाता कितल्या तेंपा तावन. क्रॉनीक दाक्तरांक पिडा मेळना, ते वखद दितात. पळय हेल्थ भलायकी, तें बेसांव हेल्थ. हांगा शिराप पिडा. दुसरें घालें म्हळ्यार बेसांव समृद्धी. चवथें बेसांव समृद्धी, प्रॉस्पॅरिटी, प्रॉफीट. खंयलें केल्यार प्रॉफीट, खंयलें केल्यार ग्रेस्तकाय, खंय गेल्यार जीक तुका, खंयल्या बिजनसान चलोवनी ना, जैत. समृद्धी, प्रॉस्पॅरिटी, प्रॉफीट, मस्त प्रॉफीट. आनी बरें गळटाय, बरोसो पयशे करताय, बरी विजा मेळटा, बरें काम मेळटा, प्रमोशन मेळटा, सगळें मेळटा. आनी हांगा दुबळीकाय, ती समृद्धी. हांगा दुबळीकाय, सलवणी, लॉस आनी काजारांत सलवणी, कुटुंबाच्या जिवितांत ब्रेकडावन, मॅरेज ब्रेकडावन, फॅमिली ब्रेकडावन आनी पुरा डायवोर्स आनी पुरा सलवणी. तें समृद्धी. हांगा शिराप म्हळ्यार दुबळीकाय, सलवणी, नस्ट, कस्ट आनी पुरा. मोगाच्यानो पांचवें तें जीक, बेसांव देवाचें जीक, विक्ट्री म्हळ्यार बेसांव. खंय हातान धरल्यार तुका जैत, लाभ, खंय गेल्यार लाभ. आनी हांगा पळया मोगाच्यानो, हांगा पळया शिराप डिफीट, सलवणी. कामा कडेन प्रमोशन जावचें म्हळ्यार डिमोशन जालां, काडलां, कामांतल्यान काडलां, पयशे उणें केल्यात, उरल्यांचे सडयल्यात, तुजे पयशे उणें केल्यात. सवें बेसांव ऑथॉरिटी, हेड. केदोळे तूं पयशे हेड आनी टेल म्हळ्यार तुका हेडच मेळटा. पदवी तुका आतां हेड म्हळ्यार घालें, हेड बरें की टेल बरें. तुमी चिंता, सोरोप पळया, तेचे हेड आनी पुरा सोरोप तकली केदोळे वयर दवरता, सोरोप जुदाळ, सोरोप तकली उड, तकली खंय चिंता तें खंय जाय तें येता. शिमटी ती जोरोन वण जोरोन ताच्या फाटल्यान येता. ताका हांव तेन्ना येता हेन्ना येता निर्धार करूंक जायना. पूण पळया तकलेक खंय जाय ते वशेन निर्धार करून येता. हांव हेन्ना येता तेन्ना येता, हें खाता आनी तें खाता म्हणून, थंय चलता हांगा चलता म्हणून निर्धार करून येता. शिमटी कांय निर्धार कांय वण गेल्ल्या बरें येता. देखून ऑथॉरिटी तूं हेड, तूं बिलकूल टेल न्ही. टेल इज ड्रॅगींग. हेड डिसिजन काडचें, कंट्रोल आसा ताका, कंट्रोल आसा. शिमटेक कंट्रोल ना. देखून आशिर्वाद म्हळ्यार तूं हेड, द ऑथॉरिटी, पदवी, मान. हांगा मोगाच्यानो ताचें सवो शिराप आसाय खाता, हेल्पलेसनेस, एक्सिडेंट आनी दोळ्यांक मूस पडचे आनी जिरवण ना, पिडा
शेळ सुकुली म्हणना उसमोड एका तराची आनी तशें केदाळे सुकुली म्हणना वखद ना तशें खाराणंत नाका देखून बेसांव म्हळ्यार ऑथॉरिटी पदवी आनी तूं हेड केदाळे हेड हांगा टेल तशें व्हडचें तुजी जिणी व्हडल्या बरिता कोसाय दीस लोडटा म्हळ्यार तूं टेल जालाय हांगा हो बरो आसा बरें चलता हर एक बरें चलता हाळे हेड पदवी अधिकार तशें सातवें बेसांव खंयच्याय ती तूं वयर पडटाय खंय केल्यार तुका बळा दीक जाताय खंयच्यान ती वयर पडटाय अस्कत काय सलोवणी म्हणली ना हें देवाचें आशिर्वाद हें बायबलांत आसा तुका सलोवणी ना म्हणून तुका आशिर्वाद म्हणून खंयच्यान ती तूं बुडानाय म्हणून खंयच्यान ती वयर पळया हांगा शिराप म्हळ्यार बायबलाचो शिराप तूं सकला पडटाय तुका विकनेस भोगता जीव घात करया म्हण जाता सुसायड करया म्हण जाता मागीर अननॅचुरल डेथ कली पिडाना न्हिदल्या कडेन तुका कालें जाल्यार गोत्तू ना एका तरेचें टेंशन जालें 2 दीस जावन एक तिके कुरवालोय तूं न्हिदलोय कोण्णें मोचिंतून तूं मरताय म्हण अननॅचुरल डेथ कसो मेलो म्हण कोणाक तूं गोत्तू ना डॉक्टरांक कली पिडा मेळना तशें इतले बेसांव आसात आशिर्वाद आसात तितले शिराप आसात मग चलो शिरापाक कारण कित्याक गी म्हणून पळया एक घडी पोर शिरापाक कशें कारण गी म्हणलें पळया मग चलो पयलें कारण देंवता देवाक आमी आयकनातलें देव कितें सांगता तें आयकनाय तूं कोण पळय देवान सांगलें आयकना नॉट लिसनींग टू गॉड देवाक कोण आयकना देवान सांगलें कोण करिनातल्यार नॉट डुईंग वॉट ही से दोन कारणां एक शिराप आमचेर पडोवंक देवान सांगलें आमी आयकना आमचें कान आयकना थंय कारण सांगचें हांव आयकना तुका म्हणून नॉट लिसनींग टू गॉड दुसरें देवान अशें करा तशें करा म्हूण सांगलां आमी तें करिना नॉट डुईंग वॉट गॉड सेज देखून द्वितीनियमांत 18 अध्याय 1 आनी 2 श्लोक सांगता म्हजे नियम पाळशात जाल्यार हांव तुमकां सर राष्ट्रांचे वयर ऊंच उबारतलो आनी तुमकां आशिर्वादीत करतलो सगळीं राष्ट्रांचे वयर तुजें घराणें तुजें घराणें वयर येतालें कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें तुमी आयकशात जाल्यार तुमकां ऊस उबारतलो तुमकां आशिर्वाद करतलो तुमचेर आशिर्वादांचो शिवर वतलो देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार तुमकां हांव समृद्धी करतलो म्हणटा देव मगच्यानो आशिर्वादांचें पयलें मूळ जावन आसा देवाचो ताळो आयकोनचो देवाक आयकाचें आनी देवान दुसरें ताणें सांगलें करीचें ताणें आवय बापाय मान दिला म्हणा आवय बापाय मान दिचें निजा देवा मान कर म्हणा आमी मान करीचें तशें ताणें सांगलें आयकाचें आनी ताणें सांगलें करीचें मागीर शिरापाचें हाचें समाविरोध हाचें मूळ समाविरोध एक्झॅक्टली ऑपोजीट ते 15 श्लोक 18 अध्यायांत द्वितीनियमांत 18 अध्यायांत 15 श्लोक सांगता देवाचो थोडो आयकनातल्यार ताची आज्ञा पाळिनातल्यार शिराप तुमचेर पडटलो म्हूण शिराप दिसतलो म्हणून 2 कारणां आशिर्वादांक आसात आनी 2 कारणां ऑपोजीट कारणां तीं ऑपोजीट केल्यार तो शिराप जाता देखून 2 कारणां आशिर्वाद म्हणच्याक आनी शिरापाक 2 कारणां शिरापाक देखून निर्गमान 20 अध्याय 3, 4 आनी 5 श्लोक 3 आनी 4 आनी 5 श्लोक 20 अध्याय निर्गमन ग्रंथांत सांगता वय ते खाल सांगता म्हळ्यार सामान्य कारणां शिरापाक प्रामुख कारणां सामान्य कारणां शिरापाक देवाचे उपादेशांक पयलेंचे 2 उपादेश मोडचे देवाचे 10 उपादेशांत तुवें पयले 2 उपादेश मोडचेत तुज्या सर आशिर्वाद शिरापा कारण ते ते 2 मुख्य 2 पयलेंचे 2 उपादेश पडल्यार तुका आशिर्वादांक तेत कारण म्हूण देवाचे उतार सांगता आतां निजा देवाक मान दी म्हणलो पयलो उपादेश वय बॉम्बे पुजा करिनाका अन्य देवांक निजा देव न्ही जाल्ल्यांक तूं फातये नाका तूं फातये निजा देवा मान दी म्हूण दुसरें म्हजें नांव व्यर्थ काडिनाका 4 संततीक हांव तुजेर बेसांव घालतलो आनी तशेंच खंय म्हजें नांव व्यर्थ काडलें जाल्यार अन्य देवांची तूं बॉम्बे पुजा करशी जाल्यार 4 संततीक शिराप पडटलो म्हूण तुज्या पुताच्या तुज्या नातीच्या पुताच्या नातवाच्या पुताच्या 4 संततीक 4 तकलेंक हांव शिराप घालतलो म्हूण देखून चवथें मगाच्यानो हे तिसरें खंयतान मेळटा पयलें आमकां शिराप म्हळ्यार कितें म्हूण जालें दुसरें आमी शिरापाचें मूळ खंय म्हूण जालें खंयतावन येता म्हूण जालें तिसरें आमी पळयलें आतां शिराप खंयतावन येता म्हूण जालें शिराप कितले आशिर्वाद कितले म्हूण जालें तिसरें शिरापाचें मूळ जालें आतां चवथें शिरापाचीं मुळां सोर्सस ऑफ कर्स
सोर्सस ऑफ कर्स म्हणून द्वितीनियम 20:8 5 सावन 20:6 श्लोक तांचो शिरापा विशयांत आसात. देखून ते आमी नियाळचे गजाळे वाचून नियाळचे मस्तुपटी वाचून नियाळ करून हे नियाळ तुमकां हांवें दिवचो. पयले अधिकार कोणाक आसा शिराप घालचो अधिकार, शिराप कोणाक, शिरापाचें मूळ कोण? पयलें पदवी आसली. फडकिरान देवांक पातयेल्यार, फॉल्स गॉड्स पातयेल्यार आमकां शिराप पडटा. फॉल्स गॉड्स अशें आमकां शिराप पडटा. वय देखून बॉम्बे पुजा आयडोलेट्री म्हणटा आमी, ऑकल्ट म्हणटा हांव. द्वितीय निर्गमन ग्रंथान 20:30 म्हळ्यार पडकिऱ्या देवांक, निजा देवा न्हय जाल्ल्या देवाक आमी पातयेल्यार आमकां शिराप पडटा. दुसरें बॉम्बे पुजा आयडोलेट्री ऑकल्ट म्हणटा आमी माट मंत्रान गेल्यार. द्वितीनियम 20:7 श्लोक 15. मागीर वय आवय बापायक मान दिनातल्यार मुनयांच्या ग्रंथांत 30:17 श्लोक सांगता, जर तर तुज्या आवय बापाय मान दिनाय, तांकां तूं दुखयताय, तांकां कश्ट दिताय जाल्यार तुजेर शिराप पडटा म्हूण. मागीर शेजाऱ्याक विश्वासघात केल्यार ट्रेचरी म्हणटा हांव. शेजाऱ्याक विश्वासघात केल्यार ताणें बरें केल्या, तुका विजा धाडली, तूं वचून थंय वचून ताका अणुपकारी जावन ताका कश्ट दिताय, ताचे वयल्यान पाड उलयताय जाल्यार तुका तुजेर शिराप बेसता. मुनयांच्या ग्रंथांत 17:13 श्लोक. तशेंच दुबळ्यांक अनीत केल्यार, कोण पळय दुबळे गतनांत तांचे जागे भितर घालचे जाल्यार, तांचें भांगार भितर घालचे जाल्यार, तांकां तूं मोस करशी जाल्यार तांकां विजा दिता दुबळ्यांच्या भुरग्यांचे पयशे काडून तांणी भांगारांनी पुरा बँकान दवरून तुका पयशे दिल्यात आनी तूं ते अन्याय कर लुटशी जाल्यार तुजेर शिराप पडटा. मुनयांच्या ग्रंथांत 20:20-7 श्लोक. तशेंच अस्वाभावीक लैंगिकता केली जाल्यार, स्वाभावीक न्हय जाल्यार लैंगिकता तुवें केली जाल्यार लेवी शास्त्र 20:10 श्लोकान तो तुका शिराप म्हूण सांगता. तूं चोरी करशी जाल्यार पापाच्यांची तूं चोरी करशी जाल्यार तुका जेर शिराप बेसता म्हणटा जकारियाच्या ग्रंथांत 6:1 श्लोक. आनी तूं कठीण खंजूस अशी जाल्यार गरजेवंतांक तुजे कडेन दरबस्त आसून गरजेवंतांक तूं पावनाय जाल्यार, कश्टतल्यांक पावनाय जाल्यार, देवा तें उदार जायनाय, उदारपण दाखयनाय जाल्यार तुका तुजेर शिराप बेसता म्हणून मालकेच्या प्रवादीच्या ग्रंथांत 3:9 श्लोक सांगता. इतले तरावळ शिराप केले गी जालें. हे तरावळ शिराप देवातावन मेळचे आसा तें आतां देवातावन तुका मात आशिर्वादा मेळाजे, देवातावन तुका समृद्धी मेळाजे, देवातावन तुका काम मेळाजे, देवातावन तुका भलायकी मेळाजे, देवातावन तुका आशिर्वाद मेळाजे, देवातावन तुका यशस्वी मेळाजे. हें देवातावन दुडू समृद्धी पयशे काम विजा काडूच्या बदलाक तूं हेरान तावन मंत्रवादी तावन या फॉर्च्यून टेलर ज्योतिशा तावन ह्या भविश्या विशीं समजताय आनी तांकां पयशे दिवन तांचे जन्माय जोडटाय आनी तांचे बरी चलताय जाल्यार तुजेर शिराप पडटा. देवान तें करिनाका म्हणा तूं देवाक करतलोय तूं नीज देवाक न्हय, देवा करतलोय तूं म्हणून देवा हांव हें करतात म्हणून हेवेन फोळ काय नाका म्हणून केलें तूं म्हणून तिचेर शिराप बेसलो. तशें तूं शिराप तुजेर आनी तुज्या संततीचेर करून घेताय. यू आर मेकींग गॉड हू इज नॉट ट्रू गॉड. तूं जेका देवाक करताय तो नीज देव न्ही जाल्ल्याक तूं देव म्हणून वळखताय. तो नीज देव न्ही, तूं वचून ताका देव म्हणून वळखताय. आनी त्या दाळा तूं कितें करताय म्हळ्यार तूं शिराप मागोवन खणयताय, शिराप तुजेर पडटा. अशें केल्यार शिराप आसा म्हूण सांगलां. निर्गमनाच्या ग्रंथांत तुमी बूक उक्तो करा. निर्गमन 20:3, 4 आनी 5 श्लोक आसा. बसयल्ल्या गांवाक तूं पावनाय, तुजेर शिराप बेसतलो बसयल्ल्या गांवाक तूं पावचो नाय म्हणून. कितलो लोक बसयल्ल्या गांवाक पावना बॉम्बे पुजा केल्लो वाटेर मरता, मरुभुमींत मरता. बापायन पुताक बरकात जायना म्हूण सांगल्यार त्या दाळा तुका तो शिराप पडटा. ट्रेचरी फॉर नेबर म्हणटा आमी. बरें केल्यांक वायट केलें जाल्यार आमी म्हणटा तशें. चवथें अधिकार संबंदा वरवीं अधिकार दिला थोड्यांक संबंदा वरवीं. आतां आवय बापाय भुरग्यांचेर अधिकार दिला. फुडलो आतां एका बापायक हांवें पळयल्लें, एका हांव आसलें एका फिरगजींत पळयल्लें हांवें. ते एक जण पूत बापायक आनी तो तिका व्हडलो तिका अनुकूल आसलो मनीस, ताका थोट वेपार आनी पुरो आसा. ते एक जण पूत फुडलो ते बापायचे तिका व्हडणी वयलो जाल्ल्या उपरांत 4 वर्सां भुरगीं नासलीं तांकां. त्यात चेरक्या बारी मोग आनी पुरा तशें तांच्या कुटुंबान चेरक्या नासलें म्हूण. दुसरो इचर कोतो जालो आनी तिसरो इचर कोतो जालो. तिसरो मस्त ब्रिलियंट. फुडलोच म्हणून पयल्या मोग मेळ्ळा तोच मोग आतां दितात. त्यो निमाणो भारी ब्रिलियंट, भारी हुशार इंजिनियरिंगान कोलो हुशार लेखान दिसकालां नांव येल्लो. ताचेर आपापींत मोग
मदलो एकलो आसलो मदलो पूत आनी ताका बापायचे सगळे गूण ताचेर अवगुणी ताचेर आसले. बापाय कठीण राग पजरे उलोवचे तो गूण ह्या पुताक आसले. इल्लेशे गूण बापायचे. बापाय बरी राग, बापाय बरी हट्ट, बापाय बरी जिद्द त्या मदल्याक आसले. देखून बापूय ताचे थंय आलो राग, ताचे थंय आले हट्ट ह्या मदल्या पुताचेर काडचें केदाळे ताका खेळचें. तूं बरकात जायनाय, तूं बरो जायनाय ल्हान तूं ओलो हुशार आलो तो ओलो कामांत आनी बरो शिक्षण आनी प्रत्येक पोखरी पूण कामांत आनी पुरो आनी सोबायंत त्या गांयच्या तो मदलो बारीचो भितर सगळ्यांक भायरलो सगळ्यांक तो मोगाळ आमकां पुरो बारी बरो. हांवें एक फोन केलो बरी गरजेन आयलो ताचें काम दिलें नाल्यार पुरो केलें. बापायन ताका श्राप घालो. बापाय श्राप घालो ताका तुज्यो ताचे भितर आले गूण तो ताका कोणा आडी दाखयतालो. ताचेच भितर तूं रागेश्ट, तूं हट्टी, तूं मुसरी, तूं जिद्दी, तूं आळशी ते पुरो बापायचे गूण तो पुताक सांगतालो. मदल्या पुताक केदाळे ते एक जण पुता आसल्यार मदल्या पुताक केदाळे केंचें चड ताका दुखोवचें चड बापाय धाकट्याचो बारीव ते ब्रिलियंट म्हणून तांकां लायक करतात. व्हडलो पयलें मोग करना येयलो व्हडल्याक मदल्याक इल्लें कश्ट केदाळे. तशें देखून आमी जेजू जावन आसा स्ट्रेस चेड ह्या जाक बावडताचो. देखून थोडे फावटी आमी पळया मोगाच्यानो ह्या जाकांक दुखयल्यार ताचे कित्याक म्हणटा ताका अधिकार दिला. बापायक भुरग्यांचेर अधिकार दिला देंवन संबंदाचो अधिकार दिल्ल्याचे वयर आसा. ह्या जाकाक अधिकार दिला बावडताच्या लोकांचेर बावडतांचो लोक बावडटी लोकांचेर ताका अधिकार आसा. देखून ताका दुखयल्यार तो शिराप घाली जाल्यार लागता म्हणून मालगडीन सांगतात. तशेंच टिचरांक भुरग्यांचेर अधिकार दिला. भुरग्यांची जिणी रुपीत करून ताका लिसांव करूंक शिकोवन मुखार तांणी समाजीन जिवोवंक एका टिचरीक. देखून विद्यार्थींचे वयर तिका अधिकार दिला. तांकां टिचरांक अधिकार दिला. देखून ती शिराप ती जाल्यार यू आर स्टुपीड, यू डोंट वर्क हार्ड, यू डोंट सक्सीड म्हणून शिराप घालता ती. यू नेवर सक्सीड म्हणून आमची टिचर आली ती केदाळे भुरग्यांक शिराप घालचे डोंट सक्सीड म्हणून. यू आर नॉट वर्कींग हार्ड, यू आर स्टुपीड म्हणून त्या भुरग्यांक हांवें कितले सांगचें मिटिंगा वेळार भुरग्यांक शिराप घालना तो लागता म्हणून तुमकां अधिकार दिला देवान म्हणून. देखून टिचरांनी तशें सांगिनाये, बिलकूल सांगिनाये. भुरगे डोंट मेक इट इन लायफ. तांणी शिराप घालो जाल्यार भुरगे डोंट मेक इट इन लायफ. हांवें भुरग्यांक कोणेंय मनिसारचें तुका आमी शिराप घाला गे म्हणून जाल्यार त्या टिचर वचून भुरगीं बक्षांनी माग म्हणून आजोवन बेसांव माग म्हणून. देखून तें भुरग्यांक लागता म्हणलें हांवें केदाळे भुरग्यांक सांगताले एग्जामाक येता तुमी 10th स्टँडर्ड कळ्ळें तुमकां टिचरान गेल्यार तांचे फुडारकान मागा म्हणून. तशें तूं कितें तो शिरापताय तांतलो देंवचाराची सकता आसा. तूं शिरापतना देंवचाराची सकता आनी तूं बरें करतना बरें बेसांव दितना देवाची कृपा वळटा. देखून केदाळे देर इज ए डिमॉनीक एलिमेंट इन इट. थंय शिराप घाल्ल्या उपरांत त्या उतरांच्या फाटल्यान डिमॉनीक एलिमेंट एक डिमॉनीक देंवचाराची एक सकत ताजे भितर लिपोरावता. देखून उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळया मोगाच्यानो 20 अध्याय पयलो श्लोक आमी आमचेरच शिराप घालचो कसो गी म्हूण पळया. उत्पत्ती ग्रंथांत जेनेसीस 27:1 रेबेका ताचेरच शिराप घालता. जाकोबाक ते रांदून दिता, मांस रांदून दिता आनी बापायचे आशिर्वाद काणे म्हणटा. त्या दाळो जाकोब सांगता मम्मा म्हजो आतां पड जाल्यार म्हज्या हाताक लोव ना, म्हज्या भावाक मस्तू लोव. ताका कळटा म्हणजे खाली मांसच लागतना तूं जाकोब तूं इजाक न्ही म्हण तूं म्हणजे जाकोब म्हणून सांगता इजाक म्हाका बेसांव ताका म्हज्या व्हडल्या भावाचें बेसांव तें दिवचें तें म्हाका दितना इजाक वळख धरीत जाल्यार म्हूण सांगता जाकोबा रेबेकाडे आवय म्हणटा म्हणटा ते सगळी शिराप मुजेर पडून दी. तो शिराप मुजेर पडून दी म्हणटा. देखून कायन आनी आबेलाचें आमी पळयलें. आबेलाक तशें जाकोबाचें आनी म्हळ्यार देखून आय वील नेवर सक्सीड. आमचेर आमी शिराप घालता आय वील नेवर सक्सीड केदाळे म्हणून जो इन द नेम ऑफ जीजस आय सक्सीड म्हणाचें. हांव बरकात जायना म्हणून हांवें तो म्हणचें हांव फळादीक जायना. आय एम ए फेलियर म्हणून भुरग्यांक हांव म्हणूंक सोडनासलो आय एम ए फेलियर म्हणून. हांगाय तो येतात आय एम ए फेलियर फादर म्हूण नाका. देवाच्या नांवान तूं जीक जाता मेळटा. आय एम ए फेलियर म्हूण नाका. आज नातल्या फाल्यां देवाचें बेसांव पडल्यार पुरो तूं समृद्धी जाताय म्हणून. आय नेवर बी ऑफ यूज म्हणटात. हांव खंयच्याक उपकारा पडनासलो म्हूण. हांव खंयच्याक उपकार पडनासलो म्हूण नाका सायबा तशें. हांव उपकारा पडनासली म्हणून आनी प्रेजा नासली म्हणून. तुका खंय सेरीक मेळटा गो तुजें तोंड पळय मुस्कार पळय म्हणून केदाळे भुरग्यांक म्हणूचो. ते आमी देवाच्या कृपेन थोडे थरल्या कडेच खाजर जातात.
चड्ड सोबाय नासल्यार तांकां तेंच बरें म्हणटात तांचे गूण पळोवन काजार जातात देखून हांव प्रे जेन्ना आय नेवर बी ऑफ एनी यूज हांव प्रे जेन्ना हांव उपकारा पडना हांव फेलियर हांव सलवणींत बरोल्लो मनीस हांव सक्सीड जायना म्हणूचो आय कांट टेक एनी मोर म्हाका आनी काणूंक जायना पुरो जालें म्हाका आनी जायना हांव मरचेंत बरें हांव मेल्यार तूं बरें आसलें म्हणून बिलकूल म्हणूचो अचानक मरण येता देखून हांव मेल्यार बरें आसलें म्हणूचो देवाच्या नांवान देव म्हाका कृपा दिता बळ दिता एक सोसूं म्हणाजें त्या दळा म्हाका बळ मेळटा थोडे फावटी देंवचारांत हांव शिराप मेळटात म्हाका सैतानाच्या सेवकांत हांव सैतानाचे सेवक आसात ते मंत्रां करतात माट करतात विच क्राफ्ट करतात देखून कांय भियेवचें नाका तांणी शिराप घाल्यार सैतानाच्या सेवकांत हांव सैतानांत हांव शिराप मेळटा आमकां सैतानी आमकां शिराप घालतात बायबलांत आसात सैतान कशें शिराप घालतात म्हणून वय गोलायतान सैतानाच्या नांवान ताणें शिराप घालो सैतानाचें नांव काडून दाविदाचेर शिराप घालो पूण दावीद म्हणालो जेजूच्या देवाच्या नांवान हांव येता म्हणालो हांव देवाच्यान हें म्हजें झूज न्ही देवाचें झूज देव जिखता म्हणून देवाचें म्हणून देवाचें बेसांव मागलें ताणें देवाचो आशिर्वाद करनालो आनी तो जिखलो देखून मोगाच्यान तो आमकां देवान पदवी दिल्या सैतानाचेर आमकां लुकाच्या वंजेलांत आमी पळयत जाल्यार लुकाचें वंजेल 10 श्लोक आज वाचा 10 श्लोक देवान आमकां पदवी दिल्या सैतानाचेर आनी सैतानाच्या सगळ्या पिळगेचे वयर सैतानाच्या सक्ते वयर पातळांच्या सक्ते वयर आमकां पदवी दिल्या ती पदवी आमी हातांत घेवचे हर एक दिसा देवा सोम्यान तुवें म्हाका पदवी दिल्या सैतानाच्या हातान ती पदवी हांव म्हजेर घेतां आनी त्या पदव्याच्या प्रकार हांव चलतां ती पदवी हांव दाखयतां म्हणून हर एक दीस म्हणाजें ती म्हणल्यार करीत मीस जाल्ल्या कुडले हांवें ती पदवी म्हज्या हातान घेवची मीस जाल्ल्या कुडले मिसाच्या वेळाच्या कुडले हांवें ती पदवी हातान घेवची आनी मागीर हांव कावन्सिलिंगा वेळार आनी सैतानाच्यान परा माथेवाच्या वंजेलांत 10 श्लोक आनी मार्काच्या वंजेलांत ती आमकां वाचूंक मेळटा देवान जेजून आमकां पदवी दिल्या शिरापातावन सुडका जोडची कशी मगता निमाणें शिरापातावन कशी सुटका जोडची रिलीज फ्रॉम द कर्स कशें जोडचें मगाच्यान गलातिगरा बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 13 श्लोक शिरापातावन सुटका आमकां दिल्या पळयार गलेशान देवाचें उतार सांगता हें दोळे आमी म्हणाजें एक गलेशान 3:13 तुमी एका चिटीर बरोवन खंय एका बागलाक गे फ्रिजाक गे मारा आनी हर एक दिसा तें म्हणा कोणें तुमकां शिराप घालो जाल्यार बते भितर तुमकां तो लागना गलेतिगरांक 3रो अध्याय 13 श्लोक आमचो शिरापलोलो जावन जेजून कुर्सार सोडलो आमचो शिरापलोलो जावन आमच्या खातीर शिरापलोलो शूर शिराप घालून ताच्या कांद्यावरून जेजू कुर्सार सोडलो आनी आमच्या शिरापातावन ताणें आमकां सोडयलें आमचे शिराप ताणें कुर्सार ताणें मारले कुर्साक ताणें झडपिले ते कुर्साक ताणें मारले आनी आमकां त्या शिरापातावन त्या आशिर्वादांनी भरले आमकां शिराप काडून आमकां आशिर्वाद दिला शिरापातावन आमकां सुटका जोडून दिली आमकां शिरापातावन सोडयलें एफेसगरांक अध्याय 7 श्लोक 1:7 जेजूच्या रक्तान आमकां सगळ्या शिरापातावन नितळ केला म्हणटा देवाचें उतार कोलोसेगरांक बरयल्या पत्रांत 1 अध्याय 12 श्लोक सांगता आमकां आशिर्वाद दिला शिरापातावन सोडयलां आनी सांतांच्या एकतेरांत आमकां मेळयलां आमकां शिरापातावन सोडयलां आनी सांताच्या एकतेरांत देवान मेळयलां आमकां भागीदार केला कळलें हे पुरा आमी चिटीर बरोवन दवरल्यात आनी जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4 अध्याय 8 श्लोक सांगता सैतानाचें कामां क्रिस्तान कुर्साच्या मरणा उपरांत कुर्साच्या मरणान ती सगळी सत्यां नाश केल्यान ताचीं कामां नाश केल्यांत भस्म केल्यांत म्हूण लुकाच्या वंजेलांत 10 श्लोक पळय हांव तुमकां पदवी दितां सैतानाचेर आनी देंवसाराचेर तुमकां हांव पदवी दितां म्हणून देखून ही पदवी वापरून आमचे शिराप काडूंक जाता ही सुटका आमकां मेळटा एक जालें दुसरें क्रिस्ताचेर आमी विश्वास दवरलो जाल्यार तो श्रेश्ठ याजाक देखून तो शिरापातान आमकां सुटका दिता जोड दिता देखून क्रिस्ताचेर म्हजो विश्वास दवरलो जाल्यार सुटका मेळटा तिसरें क्रिस्ताक विधेय जाल्ल्या वेळार म्हाका शिरापातावन सगळ्यो शिरापातावन सुटका मेळटा क्रिस्ताक हांवें विधेय जायचें ताच्या उतरांक हांवें विधेय जायचें ताच्या आज्ञांक हांवें विधेय जायचें मागीर कुमसारांत सुडाळ कुमसार जालें जाल्यार तयार जावन आमकां सगळ्या शिरापातावन सुटका मेळटा मागीर हेरांक बक्षिल्ल्या वेळार थोड्या शिरापातावन म्हाका सुटका मेळटा आनी माट मंत्रां हांवें ती वाट सांडली जाल्यार माट मंत्रांची वाट सांडली जाल्यार हांवें सगळी माट मंत्राचें चिंताप रिनावन्स केल्यार परित्याग केलो जाल्यार मतींत हांव काडलें जाल्यार म्हाका शिरापातावन सुटका मेळटा बट गेट रीड ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स
म्हळ्यार आमचे थंय थोड्यो वस्तू आसात दिश्ट काडचे खंय एकडे दवर नासता हांव मागीर बागेल गुंडावन दवरता हांव उदकाचें टँक थंय दवरचें म्हणून हे ऑब्जेक्ट्स आमी दवरखण येता हांव आनी खालें म्हळ्यार थोडे लक्की फिगर म्हणून एका घरा हांवें खालें जालें तें लक्की फिगर म्हणली ह्यो दवरल्या पोटाचें खालें दवरलां आनी ती म्हणटात लक्की म्हूण दवरलां म्हाका आपोण आलां खालें म्हळ्यार आमच्या घरा एका दिसाचें समाधान ना आमकां धरलें काम जायना लक्कच ना आनी व्हडलें लक्की फिगर मुगार दवरलें एक व्हडलें मेज दवरून त्या मेजार पयलें मागीर आल्तार आनी प्रतिशीन आमी पयलें तें काडून एक भायर उडयलें तांकां सांगलें तुमी भायर उडया म्हूण मातयेचें घालून येदो व्हडलें पोटाचें घालून दवरलें तें काडल्या उपरांत ताका शांती समाधान मेळ्ळें पुताक काम मेळ्ळें आतां मस्त बरी आसा नर्स जावन भायल्या गांव गेलां ताच्या मागीर तांणी फाटीं पळोवंक ना तांणी फाटीं पळोवंक ना आतां तितले अनुकूल आसात एक 3 वर्सांच्या पयलीं जाल्ली गजाल सांगचें हांवें सोम्याच्या नांवी देखून मोगाच्यान एक मागणें आसा हें मागणें तुमी आयकुचें आनी एका चिटीर बरोवन तें बायपाट करचें तुमी सोम्याच्या नांवी तुका सगळी रिलीज मेळटा सोम्याच्या नांवी म्हाका ह्या शिरापतावन रिलीज मेळटा जेजूच्या नांवान हांव शिरापतावन सुडका जोडखण येता हांव जेजूच्या नांवान शिरापातावन म्हज्या संतचेतावन पडिल्ल्या शिरापातावन येरांतावन पडिल्ल्या शिरापातावन खंय चुकोवन हांवें तुका शिराप घालून काडयल्या ह्या शिरापातावन जेजूच्या बळवंत नांवान जेजूच्या मैमेवंत नांवाच्या सत्तेन हांव शिरापातावन सुडका जोडटां अर्गां तुका सोम्या वगळाप तुका सोम्या मैमा तुका सोम्या जेजू तूं देवाचो पूत म्हूण हांव पातयेतां तूं कुर्सार मेलोय आनी म्हज्या पथका खातीर म्हजी शिक्षा तुवें सोंसली आनी पुनर्जिवन तूं जालोय कुर्सार्थ सगळो शिराप तुवें तुजेर घेतलोय आनी म्हाका शिरापतावन सुडका दिली आनी सस्ताचें जिवीत तुवें दिलें मरणांतावन म्हाका बचाव केलें आनी म्हाका शिरापतावन सुडका दिली आनी बेसांवाची वळो तुवें म्हजेर घालोय बेसांवाचो वळो म्हजेर घालोय अर्गां तुका वगळाप तुका स्तुती तुका मैमा तुका आतां आनी सस्ताच्या सस्ताक आमेन. दिव्यवाणी